विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे संध्या कार्यक्रमाचे समस्त वीक्षकांके मिगेल मोगाचो प्रीतीचो स्वागत नमस्कार. आयचे अध्याय मिगेल आनु तांगेल आनु म्हळ्यार एक व्हड देव अम्मानी आनु मातृदेवो भव पितृदेवो भव म्हळ्यावरी मिगेल आनु सोमेश्वर मंजुनाथ भक्त सकडान अन्नाक प्रीतीन मैनाथ भगतू म्हणचे नाजाल्यार भगत मामू म्हणचे शिले भक्त मामू म्हणचे शिले मिगेल आनु सोमेश्वरान तूं जावन व्हड जालेलो मागीर आनु म्हळ्यार आमगेल दोळ्या येद्रा येवचे कसं म्हळ्यार आमगेल न्ही सर्वाल दोळ्या येद्रा येवचे कसं म्हळ्यार मिगेल अन्नाल कल्पन कोणी केलें म्हणजे तांकां दिश कसं म्हळ्यार अन्नान एक धवे पंचे एक दमने धव म्हळ्यार तितले धव पंची न्हेसून ताजे वर एक धवें शुभ्र शर्ट घालून घेवन मत्ते केस वळोवन 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 सेट करून घेवन त्याल दवरून ताका थोडें उदक घालून तें गश्टून त्या वळोवन वळोवन सकाळ वळयलेले अन्नाल केस सांजवाळ ते वायट जायना अशी आसूचे तागेले पंचेर जायत शर्टार जायत एक कत जायना अशी आसूचे त्या होणार समीत एक चूर धूळ ना अशी आसूचे असलें एक चित्र मिगेल अन्नालें सकाळांक दोळ्या येद्रा येता कित्याक म्हळ्यार तितलो ताय शिस्ता मनीस तागेले अवंगले एक मीर पडू ना एक चूर कसने पडू ना तितलो ताय नीट आनी क्लीन मिगेल आनु आमकां तें पळोवन पळोवन कितकी आमकां आनु म्हण सदन अन्नाले उल्लोच्या वरेन एक नमूने भयंकर तशिले कित्याक म्हळ्यार अन्नालो तितलो शिस्त आशिल्लो अन्नान आमकां एक दीस बिश्टाय न्ही एक दीस मार न्ही तें कसं नासल्यार आम्माक आशिल्लें शिवाय अन्नान आमकां एक दीस बिश्टायलेलें ना चड म्हळ्यार आम्माले सांकावे म्हण तशिलो इतलेच असल आनु आमकां चेडवा पुरो आमगेल अन्नानच रात्री हांतूळ दिवचें आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार आमी हांतुळ्या अन्ना समाधान ना आमी त्या बेडशीटांनी घालतना समची टक्क करून घेवन घालनाची म्हणून एक मीर येना तशी बेडशीट घालून ताजे मागीर ते उश्शी मार सम फुगोवन दवरन मागीर ते वल एक आमकां ओटला दवरल्या वरी सोडवान दवरन आमकां दवरता आशिल्लो आमगेलो आनु आमगे ते इतलें चंद करून घेवन हांतुळची पळयल्यार अप्रूप भायर कोणी सोयरे येयली म्हण जाल्यार सुर्यपंत आयिल्ले तेन्ना आमकां आमगे ते न्हिदोच्या भंय करतशिल्ले कित्याक म्हळ्यार त्या नमुने नीट आस कशें न्हिदोचें म्हणून घेवन अशी आमगेलो आनु तितलेक नमुने नीट मनीस आनीक अन्नाक व्हड एक कुशेच हव्यास आशिल्लो कसो म्हळ्यार आमगेलें नांगकूड काडचें आनी काना चिकोल काडच्यो अन्नाक बारीक कुशी आशिल्लें तें दोन काम तेन्ना नैल कटर आनी म्हण ना तेन्ना अन्नान एक सानी तागेलें एक पेस्कात आशिल्ली ते आमगेले ते दांड्यारी घालून घेवन कसा पाज्जून एकदम हरीत करून घेवन नांगकूट काडचे खातीर दवरलें आमगेल्या अन्नान आमकां पुराय जाणां बसकारान आमगेलें नांगकूट काडता आशिल्लो आमकां नांगकूट काडतना भंय म्हळ्यार भंय ते पेस्काती पळपळ पळयतना खंय जो घाय जातकी अन्नान नांगकूट काडतना खंय घाय जातकी म्हण आमकां भंय जाल्यार एक जनाक घाय जावन रगत येयलें आजी थंय हिस्ट्री ना तितलें चंद काम मिगेलें अन्नालें आमकां मात न्ही आमगे लागीं घर कडचे आमगेले आज्यात आनी चेडवांक आयल्यार तांगेले कान्ना चिकोल काडता आशिल्लो आमकां कान्ना चिकोल काडतना काचकुली कसकसान जाल्यार आमसोणा आशिल्लो कान्ना चिकोल काण घेवन सोडता आशिल्लो आमी अन्ना भिवन कश्टार अशी करून कान दिवन घेवन बसता आशिल्ली हेंची अन्ना भिवन आन बिश्टायत म्हण न्ही आमगेले आमकां अन्नाले सलगी ना तसल कडेन कान दिवन बसता आशिल्ली ती तितले एक नमुने शिस्ता मनीस मिगेल आनु आगुंबे काम करता आशिल्लो कंपनींत आगुंबे काम करता देखून आमगे सोमेश्वरांत आमकां कसने पुरा मेळना तितले टायमारी आमगेले घर कडेन कसन जेवकाकी विंगड गांवांत कोण येता आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार बस कंपनी अन्ना नाशिल्ली निमित्त बस कंपनी अन्ना नाशिल्ले निमित्त आमगेले ते घरांत भोवशा विंगड गांवचे विंगड जेन्ना मेळना तितलें तसलें सामान समीत आमकां आनु विंगड गांवांत कोण हाडोसून दिता आशिल्लो रजेर आमगे ते पुराय जनान येताना उरूट ते आज्यात बिस्केट म्हणून अर्द डब्बो हाडून दवरता आशिल्लो आनु आम्मान ते आमकां मुश्टेन दिवचें आशिल्लें घ्यायची म्हूण घेवन आम्मान दिले शिवाय आमी खावचे ना कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार तसलो क्रम आशिल्लो आम्मान दिल्यार मात्र आमी खावका आतांच्या म्हणके चेडवान डब्बो आतां घेवन खाल चेडू कसं आमी वरेन तशीची कसं खाण घेवन आतां बसली म्हण जाल्यार ते खाल जेवण डब्बो खाल जाल्यार मात्र आमकां कळचें तेदोळ तें आमकां ना आनी एक रात सोनारलिंग हाडयता आशिल्लो ते सोनारलिंग तशीची आम्मान एक की दोन की आमकां दिल्यार मात्र आमी खावका आमकां पक्कने कोणाक दिवका म्हण दिसल्यार तांतुले आमी दिवका
हें आमगेल्या गांवांत सोमेश्वर नवें एक सोमनाथेश्वर देवस्थान आसा थंय सोण्या आरती म्हण एक जाता तेन्ना मिगेल अन्नान शिमोगा दोकून तिरतळी दोकून डेऱ्या फूल म्हण हाडयत आशिल्लो ते घाटवेर जेवचे घाट सकयल जायना ते डेऱ्या फूल येद्देद व्हड फुल्ल बण्णाचे भारी चंद फुल्ल ते सोण्या आरतीक म्हण आनी एक बुट्टी हाडयत आशिल्लो तेन्ना आमगेले फ्रेंड्सांक पुरो आमगेले सोण्या आरती म्हणटाना पांय आमगे ते डेऱ्या फूल येता म्हण गोत आसनावे तांणी सुरेख सांगून दवरचें आशिल्लें आमकां पांय एक तांबडी डेऱ्या फूल काडून दवरी आमकां एक हळदू काडून दवरी आमकां एक ऑरेंज कलराचें काडून दवरी म्हण आमगेले फ्रेंड्सान आमगेल्या सांगचें आमी त्या देवस्थाना पेटोवका जाल्यार फुडें आमकां जेवका जाल्यार एक थोडे विंचून घेवन काडून दवर घेवन मागीर देवस्थाना व्हरलेलो पुरो पेटोवचें ते आमकां फ्रेंड्सां दिताना आमकां एक शिप्पारस पळोवका आमगेल्या घरा मात तशेंच फूल हे आमगेल्या अन्नान हाडयलेले हें आमी दिवचें आमगेल्या फ्रेंड्सांक म्हणटाना आमी एक भारी शिप्पारस एक व्हडच तिकेट दिता आशिल्ली ती तांणी भारी कुशेर ते माळ घेता आशिल्ली ती त्या म्हळ्यार डेऱ्या फूल पक्कने भावना 2-3 दीस माळो जाता आशिल्ले हें आमगे तांची सोण्या आरती पुजेक मात्र अन्नान हाडोवचें आशिल्लें इतलें मात्र न्ही आमी 5 जण चेडूं आमगेल्या अन्नाक 5 जण चेडूवांक आमकां वायडे जातरी आमगेल्या गांवांत दुखून तत्तावळी एक बॉक्स येता आशिल्ले कसन म्हळ्यार तांतूं भितर हळदी पान तेरे पान तायकिळो आनी खोटे पान तवशें मोव हप्पोळू वोडी आनी नोणचें शेवय कसल 5 वंट तांतूं भितर घालून घेवन 5 जणांक म्हगेल्या अण्णा समेत अण्ण पावयत आशिल्लो म्हगेल्या अण्णान मुंबय आसतना आन तत्तावळ मुंबय आसतना आन हांगा दोकून आरोग्य आसतना तत्तावळ वता आशिल्लो वता आसतना हें पुरा व्हरचें म्हगेल्या अण्णान आन पावला म्हण म्हाका फोन करता म्हणचें आन पावला गो आमगेले घराची गॅलरी पुरा मंगळूर स्टोरशी जाला पुरा गांवचें सामान येवन पतलान दवरला अन्नान म्हणचें आशिल्लें तितलो सामान घेवन वता आशिल्लें आनी म्हगेले भयणीक चिके फ्रेंड्सांक वांटूचें न्ही अभ्यास चड ताका तिगेल फ्रेंड्सां खातीर तीन उणी खावन घेवन तांकां वांटूच नाका म्हूण घेवन तिका एक विंगडा आनी एक फ्रेंड्सां वांटूच्या म्हणून एक पोटली पेटोवची आशिल्ली हें आमकां मात्र न्हय के आमगेल्या अन्ना भयणी आमगेली तारा म्हाका म्हणटा आशिल्ली तुमगेल्या अन्नान तुमकां मात्र न्हय गो आमकां हांगा उडपा आसतना तशीं हाड दिवचें आशिल्लें खंय तें म्हळ्यार तांदूळ राकूड कसकसान पुरो हाड दिता आशिल्लें म्हाका बायडील घरकाड म्हूण सांगून त्या दुखून तुमकां मात्र न्हय म्हूण म्हणचें आशिल्लें आमगेल्या अन्ना भयणीन तसलें एक नमूने मोग हें अन्नान कंपनी आसा देखून हें कंपनीचे व्हड व्हड मनशान पुरा कोपा वताना कोपा दुखून सकयल येताना आमगे ते घरकडे येवन घेवन तांणी पिवन सकड वच्चें तांणी वताना आमकां सांगून वच्चें वापस येताना अन्नान आमगेल्या सांगून तांकां आमगेल्या गांवांत कसकसान मेळटा अप्रुपाय वस्तू त्या पुरा वट्टू करून ते एक पोटली करून दवरचें त्या पोटली करून दवर घेवन तांकां दिवचें म्हगेल्या अम्मा एक नमूने अन्नपूर्णशी बाप तांणी सांजवाळ वापस येताना पत्रोडो डंगर तायकिल्याचें असल पुरा करून दवरता आशिल्ली आनी तें करचें अम्मा आळसा येना तेन्ना ते गॅस आसवे ग्रायंडर आसवे मिक्स आसवे कसन आसा जाल्यार म्हगेल्या अम्मानी अनामान ಒಟ್ಟು करून घेवन आईल्यांक कसने ತೊಂದರೆ जावचें नज म्हूण हें पुरा करून घेवन दिता आशिल्ली ती आमी लेखचें आशिल्लें आमगे ल्हान कितलो व्हड मनीस बा कसकसल व्हड व्हड मनशां पुरो आमगे ते कार बोनांनी येताची म्हूण घेवन म्हगे ल्हान व्हडू मनीस तांकां कांय डावट ना अनेक विशय हांव सांगचें इश्ट पावता म्हगे ल्हान हांगा मंगळूराक तत्तावळी ते कंपनी कामारांनी येता आशिल्लो तागेले किलो जन ऑफिसर्सांनी मेळून आसता आशिल्ले आमी येता आशिल्लो अन्नान येता आसतना थंय येद्रा एक हॉटला अन्नान जेवण करचें केन्नाय एक दीस आयलो मंग उडपा सोमेश्वरा देखून हांगा आयलो जेवण केलें काम केलें तागेलें मागीर जेवणा म्हूण हॉटला गेलो हॉटला वचून जेवण केलें जेवण जे तर बील दिवचें वताना अन्नाल पॉकेट पर्स ना के अन्नाले शर्टा चिलांतू दुड्ड ना अंत भितर चेडये चिला अन्नान पर्स दवरचें आशिल्लें तें पर्स येना तेन्ना अन्ना मना गेलें अयो हांव दुड्ड हाणी घरकडेन दोकून म्हणून दुड्ड काण दवरलेलो मात्र पर्स हाणी म्हूण अन्नाक मना गेलें इत्या म्हळ्यार अन्नाक बसा टिकेट ना नातल्यार अन्ना मना वता आशिल्लें अन्नाक बसा टिकेट नातिल्ले निमित्त अन्नाक बसार चडलो मंगळूरा आयलो थंय देवलो ऑफिसाक गेल्लो तागेलें काम केलें जेवणा गेलो जेवण जेत तर अन्ना मना गेलें
अन्न एक अवमान जाल्लो म्हळ्यार रे भयंकर अवमान जालो की अन्नाक आतां कसो करचें जेवण कोरून जाला दुड्ड खंय दुखून दिवचें दुड्ड ना कसो करचें म्हूण आलोचना केली की आनी शीद कावंटरार वचून ते सावकाराले म्हणले की हे एक वॉच तुगेले आसो म्हळें की म्हगेल्या अन्नान तेन्ना कसल्याक म्हणले की न्हय हांव दुड्ड हाणी आनी जेवण करून जाल्लें भोवशा हांव दुड्ड हाडूं विसरलो घरा देखून त्या देखून हांव आनीक पर्यंत आयिल्लें तेन्ना तुगेले जेवणा दुड्ड दिवन हें वॉच व्हरता तेदोळ ते हें वॉच तुगेलें आसो बेजार करूं नाका म्हगेली मी चुकामुकी जाली म्हणले की तो ओटलाचो सावकार म्हणले की कसन है तूं कसन म्हणलेकला ओड जेवन जेवची तूं मात्र म्हणलेकला वॉच दवर न्हू हांवें ओड जेवनाची न्हू तो वॉच घाल घेवन वच तूं आनीक पर्यंत आयिल्लें तेन्ना दुड्ड दी पक्कने तूं दुड्ड दिनी जाल्यार कांय वड ना तूं कांय म्हगेलें गुर्त नातिल मनीस न्हय तुका एक जेवण हांव घालली मीत म्हाका कसने नश्टय जायना त्या देखून खंडित हें वॉच घाल घेवन वच तूं म्हण म्हणले की असल प्रामाणीक मनीस आनी भयंकर मर्यादेक एक मस्त मोल दितल मनीस आनी मस्त करुणामयी आमगेले आनू ब्रँच मॅनेजर जावन आसल्यार समीत केलो व्हडल्या ड्रायव्हरांक पुराची आन्नाल प्रितीच्यांक तांकां रजा मेळना आशिल्ली तांकांय तांगेले संवसारा वटी एक स्वल्प वेळ काडका म्हूण दिसता नवें तेन्ना अन्नान पापत हांव 17 वर्सां प्रायर देखून ड्रायव्हींग करता आशिल्लो मनीस त्या देखून अन्नान त्या ड्रायव्हरांक तूं तुगेले घरकड वचून यो हांव आयचे दिसा ड्युटी करता म्हणून कितले की पण त्या अन्नान त्या ड्रायव्हरा रज दिवन अन्नान ड्रायव्ह करून घेवन वचून घटावची कोप्पाकी शृंगेरीकी खंय वची बस आसा पळय थंय वचून घेवन ड्रायव्हींग करून वचून घेवन आयिल्ली कितले की दीस आसा ती आमगेल्या अन्नान अशी प्रती एकल्यांक अन्नान एक नमने कोणा जाल्यार इची आगू मी तेकले भक्तमा म्हूण आशिल्लो म्हूण सांगल्यार एक आमगेले विठ्ठल बाप्पा एक आमगेले आनू कोणा जाल्यार गोत नातिल्लो मनशां कोणीय नाची ह्या विशयान म्हाका भयंकर भारी एक नमने खुशी दिसता असल एक अन्नाल धुव म्हूण सांगून घेवच्यान तूं म्हाका भारी एक अभिमान दिसता इतलें मात्र न्हय आमगेले कंबायंड बुकींग एजन्सीन तूं थंय सुमार जाग आशिल्लो मस्त जाग आशिल्लो ते जाग आसतना तांणी ते विकता ती म्हूण म्हगेल्या अन्नाक कळ्ळें इत्या म्हळ्यार तांकां न्ही हांगा ऑफीस करूं ना मिनी बस पुरा जाल्लीची कंबायंड बुकिंगाक सोमेश्वराक कसने अगती ना म्हूण कळटा म्हणटाना म्हगेल्या अन्नान आमगेल्या गांवांत तूं आमगेले पैकीची आमगेलेची आज्याल चेडू हांकां तांकां कोणा ते अगत्यस्की तांकां कंबायंड बुकिंगाक जाल्यार वचून उरलो न्हू भारी उण्यार तांकां ते जाग घेवन दिला आमगेलेंची ते कोण कोण घेवचे बदलाक आमगेले जनान घेवका म्हूण गे न्हू अन्नान घेवन दिला हांव हाज्या फुडें सांगलां म्हगेलो आन आगुमेन तूं गॅरेजान तूं इन्चार्ज जावन आशिल्लो ब्रँच मॅनेजर जावन आशिल्लो शंकर कंपनीचे तेन्ना हे क्लिनर सकट चेडू आनी येताचे ते क्लिनर सकट चेडूवान आनी आयिल्ले तेन्ना तांगेल्या सुरवेक बसीचे एकाड तेकाड गुंडाचे शिकोवचे मागीर न्हंयतले धुवचे आनी वतान थंय तांकां ड्रायव्ह करूं शिकोवचे मागीर तांकां एक स्वल्प ड्रायव्हींग कळ्ळें मागीर अन्नान एक लायसन्स घेवन दिवचें तांकां ताजे मागीर कंपनीचे ड्रायव्हर करून सोडचे ड्रायव्हर करूंक ड्रायव्हींग हात बैसन नातिल्यांक कंडक्टर करचे ना म्हूण जाल्यार रिपेरी करच्याक बुदोवंत आशिल्ल्यांक तांकां गॅरेज घाली म्हूण सांगचें अन्नान अशें आज कितले की जण म्हगेल्या अन्नाल प्रोत्साहा निमित्त म्हगेल्या अन्नाले सपोर्टा निमित्त आनी तांगेलें जीवन बांदून घेवन आसा ती ताणें आजीक विसरनाची हांव उडपा आसतना अन्नान सोमेश्वरा देखून कसने पेटोवचें अन्नान सोमेश्वरा आसतना सोमेश्वरा देखून खंयचे एक बसार म्हाका घालून पेटोवचें पळ गो ते अमकी बसार तुका घालून पेटयला त्या वचून तूं इतले गंटे पावता त्या बस बस स्टँडा वचून घे म्हूण सांगचें अन्नान हां म्हूण सांगचें हांवें एक की वेळा म्हाका विसरलेलें ते बस येवचे टायम त्या अन्ना केन्नाय विसरनी त्या मागीर कंडक्टरान अन्ना फोन करून सांगलें दिसता ಅವ್ರು बरलिल्ला म्हणून त्या अन्नान खंय की एक दवरची वेवस्था बरें करेलें तागेले करच्यान मागीर ताजे मागीर अन्नान बसार कसने पेटयलें म्हूण जाल्यार ते बस पावचे काल घंटे पुढे म्हाका फोन करता आशिल्लो आतां त्या बस मणिपाला पावन आसता तूं बस स्टँडा वचून रावका वचून घेवन येवका म्हूण सांगून तितलें तांय अन्नाक स्मरण शक्ती एक वेळाक म्हगेल्या अन्नाक पांया फ्रॅक्चर जालें पांया फ्रॅक्चर जालें तेन्ना अन्नाक तोंडार एक असहायकता येयली कित्याक म्हळ्यार कोणालेय बेरी एक नमने डिपेंड जावन आशिल्लो मनीस न्हय अवलंबीत जावन आशिल्लो मनीस न्हय तेन्ना तागेले ते तोंडार ते असहायकत पळयता म्हाका त्या दीस खूब येयलो आना
आमी इतले 5 जण चेडूं वसून तुका एक 2 म्हयने डॉक्टरान चमकच्याना रेस्ट घेवका म्हूण सांगला रे तूं ह्या नमुने तोंडार असं आयकत करचें कसं ना आमी तुका पळोवंक घेनाच वे आमगेल्या घरा कोणाला येवन रपच्याना ज्यो तुवें म्हळें नांगो चेडा म्हाका मिगेले घर कडेन एक जन करून दी हांव हांगा रपता म्हणलो तसल छलवाद मिगेला आनु ताका मागीर तागेले कसन केलो पुरा सिरियलांनी पळोवचें आशिल्लें ताका भायर नाका तागेले कुडान तूं टी व्ही शिफ्ट करुया म्हणटाना आगुमे देखून तागेले एकलो आत्मीय तो काय इलेक्ट्रिशियन न्ही जाल्यार तें काम कळतं काय बाबा तो आयलो ताण आयिल्लो तेन्ना ताका वायर प्लग आनीक अत्रेक मोळो सगळें जावका न्हू तें शिफ्ट करूंक हांग मनशार बशिल्ले कडेन खंयची कुडान तूं खंयची बॉक्सान तूं खंयची डब्यान तूं कसं नस म्हूण सांग तितलो म्हणटा स्मरण शक्ती मिगेल अन्नास अन्नान सांगता म्हाका आश्चर्य जालें आज मिगेल घर कडेन खंयची सामान खंय आसा म्हूण सांगता जाल्यार हांव 2 वेळा मात त्या करपून आलोचन करूं अन्नाल स्मरण शक्ती इतलो लायकस बुद्यावा ह्या प्रायरी 91 वर्स प्रायान नाक तेन्ना मिगेल अण्णान अम्मान मोरते आन अण्णाल ओटशिलो मागीर हांव मिगेले गांवां रपका मिगेले गांवां मरका मिगेले जनाल ओटसका हांवें म्हूण सांगून गांवां येताना अण्णान ताका परी सांगलें नाका ना तूं एकलो थंय रावची समदिसाना ना आमगेले घर कडेन राब आमगेले पळय मिगेल बायल मिगेल धुव मिगेल पूत हांगा लागीं तुगेले धुवो सकडस येताना वच्चो नाका हांगा राब म्हूण कितले सांगले रे अण्णान सांगले रे आयकना अशी गांवां येवन राबलो गांवां येवन राबून तागेलें घर तें साम्राज्यशें राबून घेवन तागेलें तें पोरणे जाल्लेलें घर जनां दवरून घेवन थंय पाळदे तसताना रिपेर करून घेवन ते प्रायर जाल्यार इची आमगेल्या गांवां जावचें आशिल्लें प्रती एक विलयाक आमी कसकसल करता की पश्चिम जागरा आरती व्हरून दिवची पेटोवन दिवचें सांजवाळ देवस्थानां वचचें कसले विशेश वेळा उत्सव येता नाल्ल केण करचें घरा येद्रा शाण काडून घेवन कोणालें करचें आनी रंगोल घालोवची कार्तिक पुर्णिमे वेळा पुरा तयार करून दवरचें आमी वचून सोयरीशी राबची मात्र आनी अन्नान सांगिल्लें काम मात्र आमी करचें तितलें म्हणटा वेवस्थीत जावन घेवन ताणें मोर थंय प्रती एक काम करून घेतलां म्हाका एक वेळा सान आसतना आमकां कसन सलगी आसल्यार अन्नाले नाशिल्ली अम्माले आशिल्ली एक वेळा हांव सान आसतना म्हाका एक 4 वर्स की 4.5 वर्स म्हणटाना एक वेळा जोर ताप आयलो म्हाका आमगेल्या गांवां करंट ना न्हय हांव कुडांतू कळकांतू एक नेलारी अशी न्हिदोन आशिल्ली दिसता म्हाका गोतना कित्याक म्हळ्यार काळोख ओगी 8 गंटे भितर जेवण करता आशिल्लीं आमी तेन्ना आनू हांगा आगुमे देखून आयिल्ले सदन एक वेळा हात पांयांनी धुवन कापेनी पिवन ते वयर तागेले एक दोस्त एस आर पै माम म्हूण कमेंट बुकींग एजन्सीचे आशिल्लो तागेल्या वचून बसून 8 गंटे ते अन्नान उरलो न्हू तागेल्यागी येवन हांगा जेवणां आमी वट्टू करचें आशिल्लें त्या दिसू आन आयलो घर कडेन आयलो शर्ट काण तागेले एक दवरशी जाग आसा तें दवरतना अशें पळयतना हांव ते नेलार न्हिदलें अय्यो हिचे ल्यांग न्हिदलें पळय म्हूण म्हाका उकळू गेला न्हू उकळताना मी गेला आंग तापता आशिल्लें भोवशा अन्नान तेन्ना म्हाका काण अशी धरून घेवन आम्हाले म्हणलो वय गो हिका जोर ताप आयला मुगो म्हणलो आनू अय्यो नेलार न्हिदलें वय ही वयर मांचार पुणे न्हीद कराया म्हणून मांचार आशिल्लें हांतला री म्हाका उकळून अन्नान घालतना ते 2 मिनीट अन्नान म्हाका पटोवन धरलेलें म्हाका आजीके उडगास जाल्यार तितलें खूश जाता हांव ते तापाक थँक्स सांगलां ते सांचेरडू जाल्यारीची म्हाका केलो वेळा अन्नान पटोवन धरका म्हूण आश जालेलें तेन्ना म्हाका एक ताप येवं देवा तेन्ना अन्न म्हाका पटोवन धरता न्हय म्हूण दिसता आशिल्लें म्हाका आसलें मिगेल्या अन्नान मना भितर तितलो प्रीत आसल्यार आमकां दाखोवन घेयनी जाल्यार हिची मस्त प्रीत केल्या आज मिगेल घर कडेन एक उद्दा भरचें एक प्लास्टिका ड्रम आसा त्या मिगेल्या अन्नान ग्रिजा ड्रम दाट बाकी ड्रमां म्हणके पातळ न्हय ग्रिजा ड्रम दाट म्हूण सांगून शिवमोगा दोकून हाडून ते हांगा ताका बिजागरी थंय दोकून बिजागरी बस करून हाडून कित्याक म्हळ्यार ते ग्रिजा ड्रम दाट आशिल्ले ताका सान वट्टा सुद्दां ताका ते कट्ट करून ताका बिजागरी बस करून ताणें स्वता तागेल्या हातान धुवन ताजी ग्रिजा घाण वचका म्हूण तेन्ना निलगिरी तेल घालून घेवन धुवन खंयची बसार घालून घेवन म्हाका पेटयलेलें ग्रिजा ते ड्रम आजीके वैशाकार उदका तोंदर आसल्यार उदक भरून दवरचें मिगेल घर कडेन आसा तितलें मात्र न्ही म्हाका वायणां पुजी म्हाका एकलेक आसूचें मिगेल बाबयण्यालान तूं त्या वायणां पुजे वेळाक नवे बुट्टीन तूं पुरा नमुने तरकारी फुल्लां पानां फडी पानां केळी पानां तवशें बिंगारू सक्कड घालून घेवन ताजे मदें वायणां साहित्य दवरन नाल्ल दवरन
ते आब्बाले फूल गोडशें इतलें पुरा दवरगेनू मिगेल घरा हाणू आन पावन वतशिलो काही बेजार नाशी पावन वतशिलो आमगेल 4 जनाल बाळंतिराकय काही एकश्ट नाशी अन्नान तागेल संपादने तागेल साथ दिशील म्हणटा आमकां बाळंतीर केला मिगेले कडेक मिगेल धाकली भयणीक मिगेले अण्णान मुंबयंत आसतना आना तिगेल बाळंतीर हांगा कोरया म्हूण सांगून तागेले घर कडेन तागेले बायलेन ताणें मिगेल अम्मान बैसून केला नाजाल्यार आमकां पुरा जनाल बाळंतीर अम्मान केल्लो अन्नाल घर कडेन इतलें जातरी हें पुरा जातरी अर्थान एक दिसू हांव रात न्हिदोन आसतना फोन आयलो अन्नालो म्हाका व्हट्ट भंय केलें रात्री 12:30 गंटींतल्याक फोन केला अन्नान म्हणटाना कसं ना बा म्हणून कसं ना म्हणलें तूं न्हिदलेल वे म्हणलो वय ना जाल्यार व्हडना कसन जालें म्हणलें कांय ना गो म्हाका कसं किस्तोन मात दीस जाले कांय कुडवना आज चड कुडवना पाय हांव येता कार कोणाले घेवन येता म्हाका एक डॉक्टर दाखयत वे म्हणलो अन्नान म्हाका कांय कुडवना म्हाका दाखयत वे म्हूण सांगता जाल्यार अन्ना कितलो कुडवना आशा पुरो म्हूण घेवन म्हाका अंदाज जालो आना तुका कुडवना जाल्यार तूं आतां यो आतां जाल्यार हॉस्पिटला वचयतना राघूक हांव फोन करून सांगता राघू म्हळ्यार मिगेल बापाल चाल्लो मिगेल काशा बापाल चाल्लो न्ही जाल्यार आमकां काशा बापाल चेडू हांव पशी चेडता न्ही पुरा जाणां तिगेलें म्हणलें आना हांव राघू फोन करता कार घेवन यो तूं मणिपालाक हांव तें आतां व्हरता तुका डॉक्टराक म्हणलें ना हांव आयज सकाळ येता म्हणलो जायता म्हळें सकाळीं फुडें हांव मणिपाला हॉस्पिटला वचून बसली आन राघोलकी कोणालकी कारारी आयलो येताना अन्नान कारा दुखून देंवताना पळयताना आन म्हाका एकप आनी 10 वर्सां प्राय चड जाल्या वरी दिसली इत्या म्हळ्यार अन्ना मस्तेच्यान जावन मस्तेच्यान जालें अन्नाक कसं की आपणें जत्तस म्हूण गेलो हांवें अन्नान कारा दुखून देंवल सदना वचून गेलें हाता धरतना कांय ना गो म्हाका कसं नाही जाय न्ही सोड हात सोडी म्हणलो उड्या पड मिगेल हात धरून चमकुचाक यो ना हांव आतां धरता म्हळें म्हाका कसं नाही जाय न्ही म्हणलें वे हांव येता मिगेल इतल्यान म्हणलो हाण घेवन पद्मकुमाराक दाखोवन ECG काडून एको टेस्ट करून पुरा नमने टेस्ट जातरी पद्मकुमार म्हणलो तागेले हार्टा वॉल्वान एक होल आसा तें दुखून हाका पर्याय कसो म्हळ्यार ऑपरेशन मात्र जाल्यार तागेले हे प्रायर आमी ऑपरेशन करूं जायना देखून ताका तागेलें जीवन आशिल्लें तितलें काळ वखद दिव्यांकी म्हूण म्हाका दिसता तुगेलो अभिप्राय कसो म्हूण अन्नाले निमून सांग म्हणलो हांव वचून अन्ना म्हणलें आना तुका ऑपरेशन करता काय ना अय्या म्हाका कसो ऑपरेशन म्हणलो न्ही तुगेले हार्टाची काही प्रॉब्लम आसा खंय ऑपरेशन करता खंय म्हूण म्हणलें पळय म्हाका 89 वर्सां जावन गेले आतां म्हाका ऑपरेशन करून वांचून कसं नाही करूं ना मिगेल चेडू आवड जाला मिगेल नात्र आवड जाला मिगेल पुरा पळोवन जाला आतां मिगेल एक कसा म्हळ्यार मिगेले घरान तूं संतृप्ती री मिगेले जना मदीं तूं हांव मरका म्हणचें तें मरण म्हाका कशी बरयला पळय तशी येवं तूं हांगास नवें तूं म्हाका पळोवन घेता नवें म्हाका अगत्य पडलें तें डॉक्टराल्या तूं हाडता नवें तितलें केल्यार पुरो तुमी आनी म्हाका ऑपरेशन गिपरेशन कांय नाका ನನಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ म्हणलो ಆಗಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ म्हणलो ನಾನು डॉक्टरला दुखून भायर येता आसतना लिफ्टाले वताना हगूर मिगेल हाता धरलो आदान मिगेल हाता धरलो म्हाका तेन्ना मना दिसलें अन्नाक भायल्यान ताणें इतलें सांगल्यार रिची मना भितर कितलें असहायकता येवन अशा पुरो म्हणून मनात दिसलें हांवें कांय म्हणी आन हाता धरून घेवन हगूर चमकून भायर आयलो कारार बसतरी म्हणलो म्हाका कसं न्ही जाय न्ही भिवू नाका म्हाका अगत्य पडल्यार हांव फोन करता तूं यो म्हणलो आनी ओपास तागेले घरा गेलो असल मिगेल आनू आतां ताजे नंतर 3 वर्स डॉक्टर लेकारांनी चड म्हळ्यार 1 वर्स म्हणलें डॉक्टरान 3 वर्स आनू आरोग्यान म्हळ्यार बरी आशिल्लो 6 म्हयने एक वेळा येता आशिल्लो हांव तागेलें पुरा चॅकअप करीत आशिल्ली एक वेळा डॉक्टरान म्हणलें ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವರದ್ದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಣ್ತಾನ. ಮಕ್ಕ ನಿಜಾವನ್ ಮಿಗೆಲ್ ಅನ್ನಲೆಕ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೈರಿ ತಗೆಲ್ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅವೈರಿ ಮಕ್ಕೆ ಬದಚೆಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಗರ್ವ दिसले. हेब्री तालूಕು साहित्य परिषदाचे साहित्य संमेलनाचे द्वितीय सर्वाध्यक्ष जावन म्हाका आयकी केल्लेली. ह्या म्हाका भारी व्हड एक देवान दिलेलो पुरस्कार. कित्याक म्हळ्यार मिगेल कुळारच्या गांवांत म्हाका एक सर्वाध्यक्ष जावन साहित्य परिषदाच्यान कन्नड साहित्य परिषदान एक संमेलना सर्वाध्यक्ष करचें म्हळ्यार हें म्हागेलें योग्यते की योग की म्हाका गोतना. अंतू म्हाका तें मेळ्ळें दोनीचे साहित्य संमेलना सर्वाध्यक्ष जावचें. तेन्ना व्हड व्हड बॅनर करून हेब्रे पेंटांतू मुद्राडींतू अशें हांगा सकड सोमेश्वरांतू सकड तांणी बॅनर घालले. हें बॅनर तांणी रात्री येवन घाललें व्हड व्हड. रात्री बॅनर घालतना आमगेले ते गणपत देवस्थाना येद्राक व्हड बॅनर घालले. तातूंत तुमगेले फोटो वरेन आशिल्ले आनी ते व्हडले एक 6 फिटाचे दीग आनी 6 फीट रुंदाचे बॅनर. ते मिगेल अन्नान सकाळी उठान खंडे बागील काडतना अन्नाक बॅनर दिसले. अन्ना गोतना रात्री बॅनर तांणी येवन घालले. बॅनर दिसले सदन अन्नाक कसा म्हूण कळ्ळी. ते कळनातिल तेन्ना अन्नान सम पळयले. सम पळयतना मिगेल फोटो दिसला अन्नाक. व्हड फोटो घाला तांणी. ते व्हड फोटो पळयत सदन अन्नाक खूश जालेलो पेट्टाक अन्नान म्हाका फोन केलो. अन्नान फोन केलो सदन अन्नाल फोन आयलो सदन हांवें हलो म्हळें. कसा ना म्हळें. हलो म्हणलो न्ही. अन्नान फोन कट केलो. म्हाका अन्नाल ते मध्यरात्री फोना नंतर हांव केन्ना फोन केल्यारीची म्हाका भंय करचें. म्हाका हें मात तें येयनी. हांव कुर्ले वापस फोन केला अन्नाक. अन्ना कसं जाला अन्ना तुका. कसं ना फोन केलेलो तुवें. कसल्या कट केला ना फोन म्हूण निमगिताना आनी म्हणलो म्हाका उलयचें जायना मागीर उलयता म्हणलो कश्टारी. हांव फोन हाताक घेवन बसली. मागीर एक अर्द घंटा नंतर अन्नाल फोन आयलो. चेडा आमगेले गणपती देवस्थाना येद्रांतू व्हड बॅनर घाला गो चेडा. तातूंत तुगेले एक व्हड फोटो आसा. म्हाका कितलें खूश जालें म्हळ्यार मिगेल जीवन सार्थक केलें चेडा तुवें. आमगेले गांवांत तूं येद्दोळतय पॉलिटिशियन आल्यांनी यक्षगानाच्याले सोडल्यार विंगड कोणाले बॅनराक घाल्लेलो ना चेडा. त्या जाग्यार तुगेले आजेक इतलो व्हड फोटो घालून घेवन बॅनर घालेलो पळयतना मिगेल जल्म सार्थक जाल्लें. तूं मिगेल चेल धू जाल्याक सार्थक जालें चेडा. म्हाका संतोश जाल्लो म्हूण म्हणलो. हो आशिर्वाद हाज्या पयशी व्हड म्हाका जावूंक हांवें. हाज्या पयशी व्हड म्हाका जावूंक हांवें. संमेलन भारी वैभवार जालें जाल्यार मिगेल्या अन्नाक मात्र अनारोग्या निमित्त येवचें जाय न्ही म्हणून बेजारारी हांव थंय घालेलें मिगेलें शाल म्हाका दिलेलो सन्मान पुरा हाण घेवन अन्ना ओपसिलें. आनी अन्ना कडेच्यान हांव वापस घालून घेतलें. हें पुरा अत्यंत संतोष मधुर घडी गे मिगेल आनू. असल मिगेल आनू आतां एक थोडे म्हयने फुडें तागेले आशे प्रकार तागेले घरकडे तागेले मंचारी तागेले जनाल मध्येंतू तागेले पुत्ताल हातारी कडेक तागेले न्हाण भायर वचून न्हावन येवन स्वावलंबी जावन घेवन तागेले पुत्तान हाता धरून चमकरायत आसतना तागेले पुत्ताल खांद्यारी देहत्याग केले. असल मिगेल आनू असल आनू सकळांकय आसो म्हणून मागता. आजी हें 2 उत्तर मिगेल अन्नाल वेर अभिमान राव उलयलेलें हें सकड मिगेल अन्ना अर्पण करतची तुमगेले घरकडेन सलान आसती. तुमगेले घरकडेन सलान आसती तांकां तुमगेले 2 चंद उत्तर मात्र पुरो आनी तांगेले इतल्यान तांणी स्वावलंबी जावन स्वाभिमानार अशा इश्ट पावता ती. त्या देखून तांणी कसन सांगता की आमी तें करया. तांणी कितलें साध्यस की तितलें काळ संतृप्तिरी समाधानेरी आसोवची. तांणी सांगिल्लें काम मात्र आमी करया. खंडित आमी आमगेल्या आनम्मा पशी बुद्दोंत न्हय.
आमकां आयचें ज्ञान प्रपंचा ज्ञान आमकां ಸ್ವಲ್ಪ चड अशें पुरो जाल्यार तांकां प्रपंचा ज्ञान उणें ना त्या देखून तांगेले उतरां आमी मोल दिवन तांणी सांगिल्लें म्हणके आमी कोरंगे न्हू तांकां कशें जावका तशें अशें आमी सोले म्हण जाल्यार तेंची व्हडली आमी तांकां नेम्मदी दिवचें साथ दिवचें कित्याक म्हळ्यार तांणी सरतर आमी पश्चाताप केल्यार कांय प्रयोजन ना तांणी आसतना तांणी सांगिल्लें नमुन्यार तांगेलें जीवन वची तशी कित्याक म्हळ्यार आमगेलें जीवन आमी आमगेल्या नमुन्यार काडचें इश्ट पावता ती तशी तांकांय तांगेलें जीवन तांगेल्या नमुन्यार काडचें हक्क संपूर्ण आसा म्हूण सांगतची आमगेल्या आनम्माक असल आनम्माक दिलेल्या देवाक धन्यवाद सांगतची सगळ्यांकय नमस्कार सांगून मिगेल हें 2 उत्तर मिगेल आनू म्हणून सांगून राबोवचें इश्ट पावता सगळ्यांकय नमस्कार.